नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार्य कार्यावळीत तुमचे येवकार. काल आमी जो सांजोजे आर्यल ह्या जो शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्या वयल्यान एक वाद जाल्लो ताचेर सांजोजे आर्यल हांगच्या लोकांची भुमिका कितें हें आयकोपा खातीर फ्रेडी ट्रावर्साक आपयिल्लें. आनीक दुसऱ्या वटच्यान आतां दुसरी बाजू कितें हेंय आमच्या लोकांक कळचें. ह्या खातीर आमी आयज आमचे मदीं गोंयच्या बजरंग दलाचे मुखेली विराज देसाय हांकां आपयले आसात. विराज येवकार तुका. विराज म्हाका एक सांग की गरजे म्हणजे काय नासतना परत तो आमचो नेसायचो सांजोजे आर्यलचो शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याचो वाद कित्याक लागून तयार केलो? सगळ्यात पयलीं जय श्रीराम. जर ह्या मुद्द्याचेर उलोवपाचें जालें जाल्यार पळय हांव थंय गेल्लो. थंय गेल्ले आसतना हांवें लोकांक समजावपाची ट्राय केली. आनीक एक रिपोर्टर न्यूज मिडियाज म्हाजे कडेन विचारतना एक्चुली एक बरीच संकल्पना अशी तकलेन उलोवप आयलें की दीस पीपल ह्या लोकांचे कडेन एक संदी आशिल्ली, ह्या गांवच्या लोकां कडेन एक संदी आशिल्ली हार्मोनी दाखोवपाची. म्हणजे जमीन एक मुसलमान जो बिझनसमॅन आसा ताणें हो पुतळो घालपाक थंय जमीन दिला. हिंदुवांनी थंय शिवाजी महाराजाचो स्मारक घातला आनी गांव हो क्रिश्चन लोकांचो. म्हणजे हिंदू मुस्लीम आनी क्रिश्चन जर आनी त्या जाग्यार थंयचो लोक मुद्दामून हांवें आयकलां त्या प्रमाणे लोक पीस हार्मोनी डिस्टर्ब करतले हे त्यो गोश्टी उलयतात. एक्चुअली जर तर लोकांनी हो शिवजयंतीचो प्रोग्राम जर तर पिसफुली जावपाक दिल्लो न्ही जाल्यार सारकें पीस एंड हार्मोनीचें एग्जाम्पल दिलें अशें जाता आशिल्लें. दे हॅड द ऑपॉर्च्युनिटी टू शो द ग्रेटिट्यूड. पूण तांचो प्रॉब्लेम कितें आसा ते म्हणटात की शिवाजी महाराजाची तुमकां पुतळो बसोवपाकय तांची हरकत ना, थंय शिवजयंती करपाची हरकत ना, फकत आमच्या जाग्यांतल्यान तुमी ट्रेसपास करनाकात हो तांचो मुद्दो. सो तांच जमीन म्हणजे ते डिस्प्युटेड जागो आसा, ते कोण टॅनंट्स आसा तांगेले अजुनूय केस सेटल जावंक ना. तांकां दिसता की फुडले प्लॉट जे आसा तांकां जागो मेळपा लागून फकत तो शिवाजी महाराज हे एक निमित्त आनी ते रस्तो करपा खातीर हे सगळें चल्लां, तांचो भंय आसा. आनी ताका लागून तांणी बाबड वायर घाली ती कापली कित्याक? आतां फर्स्ट ऑफ ऑल ते स्वता जावन म्हणटात की इट इज अ डिस्प्युटेड लँड. आमी तुमी सगळे जाणात जर डिस्प्यूट आसा जाल्यार ताचेर बाब वायर घालपा येता ना, ते घालूं शकता टॅनंट. डिस्प्यूट बिटवीन तो कोण ओनर इज बिकॉज द ओनर इज द हें कोण जो भाडकार आशिल्लो भाडकारान ती जमीन ताका विकली. कोणाक विकली? तो मोहम्मद म्हणटा तो जो आसा ताका मेहबूब मकानदार म्हणटा ताका विकली. आतां मेहबूब ओनर जालो. मेहबूब ओनर जाल्ले कारणान ओनराक कोण लागले? टॅनंट लागले. जो ओरिजिनल टॅनंट थंय जो आसा, जो एक जाणटो मनीस आसा, ही हॅज ऑलरेडी गिवन द NOC. म्हणजे ते बापूय कोण ओनर टॅनंट लागिल्लो ताका 2 चले अशें बेजिकली. एक चल्यान जो व्हड चेडो आशिल्लो तेणी ती NOC दिली. आतां दुसरो चलो आनी त्या भायर हांणी टॅनंट थंय लागलात. बट दॅट इज अ लिगल मॅटर, तेतून आमी ते उलोवनाय चडशे. पण हांव कितें म्हणटा, जर मॅटर डिस्प्युटान आसा जाल्यार टॅनंट डजंट हॅव एनी रायट टू पुट अ फेन्सिंग. इट शूड बी इदर द ओनर ना जाल्यार बाबा कोणी जर जो सरकारी अधिकारी आसा त्याची परमिशना नंतर ती जावपाक जाय. सरकारी परमिशन ती जावंक शकना बिकॉज ज्या जाग्यार बाब वायर आसा आनी आमी PWDच्या मनशां कडेन उलयले त्या प्रमाणे तो जो बाब वायर आसा ती PWDच्या जाग्यान आसा, रोड एक्सटेंशना भितर आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल दॅट बाब वायर इट सेल्फ इज इलिगल. बांदून घातली मागीर कितें जाता? आतां गांवचे सगळो लोक एक कडेन आयलो थंय म्हणटकीर द फोर्स स्टॉक्स न्ही. आनी वायट अशें दिसलें की ज्या जाग्यार स्वता त्या वेळेचो आमदारय तेंचे मदीं आशिल्लो. दो ही बिकम तो एक लॉ मेकर. आमदार म्हटल्यार एक सन्मानीय असं पोजिशन. आमी सादारणता कोणी आमदाराचेर आमी उलोवपाची टाळटात, पूण आमदार थंय येता आनी एक इलिगल ऑब्स्ट्रक्शन जे मनीस हाडटात तेंच्या बरोबर उबो रावता. ही दुखास्पद गोश्ट. हांव थंय उलयलें सुद्दां की आमदार हे सादारणता एसंब्लीन कितें म्हणटात की फियर एंड एन्झायटी इन द मायंड ऑफ पीपल. हांगा सारकी फियर एंड एन्झायटी हिंदुवांची मदीं आशिल्ली. फाल्यां शिवाजी महाराजा पुतळ सेलिब्रेशन बंद करतली काय, खंय तरी आमकां शिवजयंती करपाक दिनासतना रावतली काय, ही फियर एंड एन्झायटी हिंदुवांची मदीं. आनी तुमकां दुसरो पर्यायी रस्तो दिल्लो खरो, पण तो प्रॅक्टिकली दिवं नाशिल्लो. कित्याक दुसऱ्या दिसा हांव स्वता
शिवाजी महाराजाक थंय अभिषेक घालपाक हांव सामान फुलां नाल्ल बी घेवन जेन्ना गेल्लो थंय अक्षरशा ती वाट जी दिल्ली पळय न्ही ती आतां आमी म्हणून ती सोंसून घेतली आनी चल पर्याय तो मान्य केलो पूण ती एक्चुअली जर तर मिडिया रिपोर्टान ती जर कवर करीत न्ही त्या वाटेन वचून शिवाजी महाराजाक पुजो करप अशें न्ही शिवजयंती इटसेल्फ इज अ विक्टोरियस फंक्शन आमी एक मनांतल्यान हारलेलो मनीस सुद्दां जेन्ना शिवाजी महाराजाच्या स्मारका मुखार वचून उबो रावता तेन्ना ताका जैतिवंत अशें फील जाता आनी त्या स्मारका कडेन वतना आमकां जर तर अशी हार पत्करून जर तर त्या जाग्यार वचचें पडटा न्ही जाल्यार इट इज समवेर पूण तुमकां एक हांव पळय शिवाजी महाराजाक कोणेय हें करचें वचून आर्गां हें खंय करचें प्रत्येकाचो हाजो हें पूण तुमकां त्या हातूंत भितर वचून तुमकां कित्याक करपाक जाय तूं एक हें केल्लो की तांचो एक आर्ग्युमेंट आसा तुगेल्याच आर्ग्युमेंटाचेर की जर हे हिंदू मुस्लीम आनीक क्रिश्चन आनी एकठांय येवन करपा सारको हो जर इव्हेंट आसा जाल्यार हो जावच्या पयलीं हे हो आमचो सुवाळो जावच्या पयलीं गांवच्या लोकांक कित्याक हातूंत घेवन कोणाक म्हाका आतां एक सादारण गोश्ट उलयता हांव लोक थंय त्या दिसाक जे पोरूंचे सांगता लोकांनी शिवाजी महाराजाचो पुतळो आमी खानार घेवन चलत गेले आनी इन्स्टॉल केलो इन्स्टॉल करून आयचो कार्यक्रम कितें आशिल्लो आनी तुमी थंय पळयला एट लोको थंय रॅली व्हरपा सारकें अशें कांयच परिस्थिती ना चलून वचून देवा पुजा करपाची येवपाचें इतकीच थंय सिच्युएशन आशिल्लें तें लोकांनी जर तर मोठ्या मनान कित्याक आनी एक सांगपाची गोश्ट म्हटल्यार गेल्या खुबश्या रिपोर्टांनी कवरय केला त्या प्रॉपर्टीन त्या मकनदाराच्या प्रॉपर्टी भितून एक खुरीस आसा आनी हांव स्वता हांवें पळयला वचून 4 दीस पयलीं जेन्ना निवळ केले पळय तेमी आमचे म्हणजे शिवजयंती करपा खातीर जे लोकांनी वाठार निवळ केलो पयलीं खुरिसा कडेन निवळ केलें आनी मागीर स्मारका कडेन वचपाची वाट निवळ केली म्हणजे खंय तरी हिंदुआंनी 100% दिलें की सामाजीक जो समतोल आसा पळय न्ही तो राखून दवरपाक त्या खुरिसा कडेन कोणी निवळ केला त्या गांवच्या लोकांक जर तर खरें खबर आसा पळय न्ही ते लोक थंय ओगी आशिल्लो आनी जेंकां ऑब्स्ट्रक्शन हाडपाक जाय म्हणजे ऑपोजिशन करपाक जाय म्हणून जे ऑपोजिशन करताले पळय न्ही ते थंय ऑपोजिशन ते म्हणटात तांगेले एक मुद्दो तो सगळ्याक पटपा सारकोय आसा ते म्हणटात की शिवाजी महाराज म्हणटा एक व्हडलो आमचो लिडर आमचो नेतो आमचें दैवत हे दैवताक जर लोकां मुखार एक ताजो कितें तो आमचो ताजे आदर्श लोकांनी घेवचो अशें म्हणून जर ताजो पुतळो बांदतात जाल्यार तो एक सादारण सगळे लोकांक दिसता अशें सार्वजनीक सुवातेचेर बांदपाक जाय हे इतली दोंगराचेर तो सांगता की थंयच्यान हांव त्याच रस्त्यार तुका खबर आहा हांव त्याच रस्त्यान येवपी वचपी थंय तुका त्या रस्त्यार रावल्यार शिवाजी महाराजाची एक पगडी पसून दिसना सकयल्यान रावल्यार वयर इतले खांचीक व्हरून बांदपाचें कारण कितें एक दुसरो तो ती जी जागो आसा दॅट इज नो डेव्हलपमेंट झोन एरिया थंय हें कित्याक तेंचो हांवें जेन्ना जे मूळ त्या फावंडर ज्या लोकांनी थंय घालपाचो विचार केलो आनी त्या नंतर जेन्ना ऑब्स्ट्रक्शन आयलें त्या नंतर मागीर आमी पिक्चरान आयले तांकां हांवें विचारलें की अशें कितें तो म्हणपाक लागलो कितें त्या जाग्यार बरो आमकां किल्लो बांदपाक जाय ते सगळो प्लॅन आसा तेंचो आनी दे हॅव द फंड ऑल्सो टू डू इट तो दोंगराळ भाग आसा आनी पळोवपाक जर तर गेले न्ही तो बरो सुंदर दिसता आय डोंट नो आयज जें रान आसा आनी तें एक्चुली रानूय न्ही पळोवपाक गेल्यार एक पठार तो फाल्यां खंय तरी डेवलप जातलोच कोण थंय रावपा येतले प्लॉट बिजनसमॅनान घेतला तो फाल्यां थंय वस्ती करपा खातीरच घेतला तो तेजो प्लॅन कितें आसा तो बरो किल्लो थंय बांदून घेवपाचो प्लॅन आसा फाल्यां लोक मुद्दम आयज भले तो रस्त्या वयल्यान दिसना जायत पण फाल्यां मुद्दम म्हणून लोक तो किल्लो आनी त्याच वाठार पळोवपा खातीर थंय वतलो अशी तेंचो प्लॅन आसा आनी बरो सुंदर म्हाका तेणी तो हाजेर दाखयलो त्या प्रमाणे बरो सुंदर किल्लो तेणी तो प्रोजेक्ट प्लॅन तो काडून दवरलेलो आसा सुंदर तेजेर दिसून बरो शिवाजी महाराजाचो स्मारक तो वयर दिश्टी पडटा असो तेंचो प्लॅन आसा थंय तो इतकेंच आशिल्लें म्हणजे हांव कितें म्हणटा बरें घातलो शिवाजी महाराज आयज वाठार म्हाजे अगेन्स्ट कोणाक ना परत एकदां मिडिया उजीर सगळ्या उजीर सांगता म्हाका अगेन्स्ट कांय ना पण आयज म्हाज्या गांवांत प्रत्येक गांवांत फॉर एग्जाम्पल वता थंय वाटेर आमकां खुरीस दिश्टी पडटात कोण तरी एक्सिडंट जावन मेलो तेजो रस्त्या सायडीन खंय तरी खुरीस तेजी यादेक म्हणून बांदतात बरोबर आसा यादेक बांदचीत आमी समाधी बांदतात पण ते जर तर
खुरीस सगळ्या सायडीन आसूंक शकता आनी कोणाक जर ते खुरीस पळयतकीर त्रास जायना दोंगरांनी खांचीनी वयर खंय खंय खांचीनी दोंगरार खुरीस आमकां दिश्टी पडटात गोंयांत ही स्वाभावीक गोश्ट तेन्ना कोणाक जर त्रास जायना आनी हो खुरीस इतके खांचीन कित्याक बांदला रे अशें जर तर कोणाक जायना जाल्यार शिवाजी महाराजाचो पुतळो तो खंयी व्हरूं शिवाजी महाराज हो मनान आसता तकलेन आसता हृदयान आसता आमच्या तो खंयी व्हरूं हांव म्हणटा कितें एक तेजे प्रती पळोवपाचो दृश्टिकोन आमी दुसरे कॉन्ट्रोवर्सी कडेन कित्याक लावपाक जाय ना दुसरे कॉन्ट्रोवर्सी कडेन जावपाचें कारण बजरंग दल येता म्हणून बजरंग दल इज कितें तर बजरंग दल म्हटल्यार कितें प्रत्येक गोश्ट प्रत्येक बजरंग दलाक सादी गोश्ट सर्वसाधारण गोश्ट बजरंग दल म्हटल्यार कोण लोकांक दिसता बजरंग दल म्हणटा ती मिलिटंट फोर्स ऑफ मिलिटंट एक्ट जर जाल्ली जाल्यार कारण हाजे पयलीं समर्थगडाचेर एक बजरंग दलाचें जें इन्वॉल्वमेंट तो प्रूव जावंक ना एकल्या मनशाची हत्या जाल्ली तो मनीस कर्मधर्म संयोगान मुस्लीम आशिल्लो योगायोगाची गोश्ट आज हर्ष म्हणटा ताका मारलो म्हाका कोण तरी विचारपाक लागलो हर्ष म्हणटा तो कर्नाटकाक जेका मारलो तो एक सर्वसाधारण 21 वर्सांचो भुरगो 21 ते 22 वर्सांचो भुरगो अशें म्हणपाक लागलें की बजरंग दलाच्या भुरग्याक एकट्याक मारलो आनी म्हणजे खूब तर्क वितर्क मागीर कितें जाता एक गोश्ट जाले नंतर तेजेर तर्क वितर्क काडपाची लोकांक जाला म्हणजे आमकां लोकांक खूब संवय न्ही आनी गोंयांत तर लोकांक खूब सुशेगाद रावल्ल्या कारणान आमकां ती एक टायम आमकां खूब आसता खबरी उलोवपाची बजरंग दल जर ही गोश्ट वायट जाल्ली जाल्यार म्हाका एकच प्रश्न विचारपाक जाय मोल्यांक जेन्ना दोंगराक उजो लागलो 2 वर्सां फाटीं मोल्यांक दोंगराक उजो लागलो दोंगराक उजो लागले नंतर फायर फोर्स पुलीस फोर्स आनीक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेंचे कडेन तो पालोवंक जायना आशिल्लो आमकां याद आसतलें पळय तेन्ना फॉरेस्ट मिनिस्टर हेलिकॉप्टर घेवन बीन हें केल्लें तिसरी फोर्स आशिल्ली फोर्स म्हणत ना हांव तिसरें एक ऑर्गनायजेशन आशिल्लें जें फक्त आनी फक्त बजरंग दल आशिल्लें जेचे 50 भुरगे 3 दीस घरा येवंक ना रातभर रावन ते दोंगरार उजो पालयताले त्या दिसाक बजरंग दल जर मिलिटंट फोर्स जावं आनी कितें तरी सोशल एंटी सोशल जर जाल्लें न्ही कोणा खातीर गेल्ले रानां वाचोवपाक गेल्ले पर्यावरण वाचोवपाक गेल्ले सादी आनी एक गोश्ट उलोवपाची जाल्यार खुबश्या देवळांनी फंक्शनां जातात मोठी मोठी जात्रा जातात हें जातात त्या प्रत्येक जात्रेक लोक खूब वतात आनी देवळान वतना आमी कितें करतात सादारण दिसा चप्पल आमी भायर काडटात चप्पलां जाग्यार दवरपाची ती पुसून दवरपाची हें काम बजरंग दल करता मिलिटंट फोर्स जाल्ले जाल्यार हें काम आमी करनाशिल्ले एखादें दाखोवपाक लागून आसतलें कोणाक दाखयतले आमी दाखयल्लो जाल्यार पेपरार येवपाचें न्ही आमी स्वता घालिनात बरें बजरंग दल आमच्या ग्रुपान आमचे भुरगे वता म्हणटा कितें आमकां खबर आसता हांव संयोजक आसल्या नात्यान कितें जाता कितें करतना आमकां फोन करून ते सांगतात ऑर्गनायजेशनां तुमी संघाची हें जाणा आसतलें संघाचोच आमी एक भाग आमी करतना कितें करतात आमी अध्यक्षाक किंवा हेका फोन करून आमी सांगतात की अशें अशें आसा आमी करपाचें हो सेवाकारी आमी हें हातीन घेवपाचें आसा बरें गेले बजरंग दलाचे भुरगे मोले दोंगरार उजो पालोवपाक गेले एक फोटो खंयच्याय न्यूज पेपराचेर नाका दाखोवचो एक फोटो नाल्यार म्हजे कडेन फोटो आसात आमी अजुनूय घालूं ना ते 3 दीस आमचे भुरगे आमी जेवण रसत तांकां व्हरून पावयताले भुरगे आमचे 3 दीस घरा येवं ना त्याच कपड्यांचेर तेच आमी थंय रानान उजो पालोवपाक ते दीस इज अ सेवा सुरक्षा आनी संस्कार 3 गोश्टी तुमी जे म्हणटा पळय लोक जे आमकां पळयता न्ही पळय फक्त एक एस्पेक्टाचेर पळयतात ते म्हणजे सुरक्षेच्या म्हणजे आमी गोरक्षण करतात आनी गोरक्षण करतना कितें जाता गोरक्षण आमी वाघ गोरवांक खावपाक येयलो तें वाचोवपाक वचना कित्याक तें रानान घडटा तें कोणाक खबर आसना आमी कोण खाता तें वाडोवपाक वता जो इल्लिगली गोरवांची कत्तल करता गाडयेन घालून व्हरता आमकां कितें तरी इन्फॉर्मेशन मेळटा थंय वचून खारेबाना वयले इन्सिडंट तुमी जाणा आसतले खारेबानार तो कोण वाघ नाशिल्लो तो गोरवांक खावपाक आशिल्लो गोरवांक मारपाचें कत्तलीचें काम तो एक थंयचो स्थानीक करतालो तेज्या बिल्डिंगेच्या बेजमेंटाक थंय तें आमी हाडयलें त्या खातीर कडेन आमकां म्हणटा आसतले जाल्यार येस ऑब्वियसली तुजें एक जें करता जर कितें इलिगल जाता ते जर खंयचे प्रशासनाच्या लक्षाक हाडून दिवप गोरक्षण खंयच्या प्रशासनाच्या लक्षाक हाडून दिवप हें प्रत्येक नागरिकाचें काम बरोबर तर कितें इलिगल जाता जाल्यार सो तुमी तें करतात तें बरें आहा तुमकां थंय वचून ते रेड करपाचे दिले अधिकार कोणें दिले तुमकां रेड म्हणजे अधिकार तुमकां आसा तो कसो आसा दुसऱ्याच्या आयज म्हाका हांव जर पुलीस आसल्यार म्हाका वचपाक अधिकार आसा हांव जर सादो मनीस आसा जाल्यार दुसऱ्याच्या हातूंत भितर ट्रेसपास करपाचो म्हाका कसलो अधिकार ट्रेसपास आमी केन्नाय करीत ना खंयच्याय मनशान सांगचें बजरंग पुलिसांक वांगडा घेवन वतात न्ही हांगा इल्लिगल आसा ना पनीश कर म्हाका आय एम अ फ्लॅग बॅरियर
आमी एक सादारणता गोष्ट कशी आहा विसल ब्लोवर म्हणून म्हणटा पळय आमी प्रिंट न्यूज मिडिया मदीं पेपरार हांवें खूब वर्ड वाचला आय एम अ विसल ब्लोवर कितें तरी वायट घडटा ब्लो युअर विसल वाय यू आर मेकिंग द एक्शन्स कशें आहा पळय आतां हिंदू धर्माचे मांडणारे लोक आतां संघाक ह्या वर्साक 100 वर्सां पूर्ण जातात संघाचे शिक्षणा प्रमाणे आनीक बजरंग दळा आमी सेवा सुरक्षा संस्कार उदळ सांगला त्या प्रमाणे आमी एक वायट कितें घडटा तें आमी फ्लॅग बॅरियर करतात आमी पळय हें घडटा आडे आनी नन ऑफ आवर रेड ही फेक आसत ना कारण त्या जाग्यार कितें तरी मेळटात न्ही तेंच्या घरान मेळटा अशें जावंक शकना की आमी तें व्हरून दवरतात आनी मागीर दाखयतात अशें ना पुलीस येता वांगडा पुलीस येता आमी खास करून हे प्रश्न येतले म्हणून आमकां खबर आसता आमी कितें करता न्यूज मिडियाकूय वांगडा आपयता आनी पळय ही गोश्ट घडला आनी इट इज लायव्ह कवर्ड. तर आनी एक इन्सिडंट तुका खबर आसतना सगळे पेपराचेर आयिल्लो SCPDA हाजेर असोच भायल्यान मास हाडल्या म्हणून एक वाद जाल्लो आनी एकल्या हाका 2 जाणांक भुरग्याक बडयल्ले बरोबर तेय बी मुस्लीम आशिल्ले ना जे कोण दुसरो हे आशिल्लो तो तुमी म्हणटा ताणें तुमकां मारले म्हणून ते म्हणटा तुमी हेतून भितर एक 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 संभ्रम आसा सुदैव दुर्दैव कितें तें खबर ना पण जे भुरगे त्या दिसाक ते रेड न्ही ती म्हणजे आडोवप विचारपाक गेल्ले म्हाका सांगात जर ते गेल्ले कितके जाण 2 जाण 2च जाण त्या जाग्यार गेल्ले आनी 2 जाण त्या जाग्यार थंय गाडी ते म्हाका तेणी सांगलें ते पण हांव मागीर हॉस्पिटलांत वचून मेळ्ळो विचारले नंतर ते कळ्ळें की ते थंय गाडी तेणी संशयास्पद गाडी पळयली आनी फास्ट लोडिंग करताले कितें तरी म्हणजे तांकां इल्लिगल दिसलें म्हणून ते विचारपाक गेले 2च जाण आयिल्ले त्या थंय 30-35 लोक आशिल्लो तेमी तांकां धरून पुलीस येता म्हटल्यार कित्याक रावले ना पयलीं कित्याक मारपाक लागले जर हें लिगल आशिल्लें जाल्यार हांव आजून सांगता की थंय कितें तरी इल्लिगल घडटालें ते थंय कितें तरी इल्लिगल आशिल्लें म्हणून तेंचेर पयल्यान पयलीं प्रोवोकेटीव एक्शन्स घेतली आनी तांकां थंय मारलो आनी जो पर्यंत पुलीस येता तो पर्यंत ती गाडी थंयसून गायब जाली. पूण दुसरे वटच्यान जर तुका अशें जर कितें बरोबर पुलिसाक कित्याक पयलीं सांगलें आनी एक गोश्ट सांगता ते दोगांय भुरगे जे आशिल्ले त्या जाग्यार ते गेल्ले त्या दोगांय बजरंग दळाचे मेंबर नाशिल्ले केन्ना म्हणलें केन्ना मेरेन जो मेरेन हो इन्सिडंट घडलो ना पयलीं तो मेरेन ते बजरंग दळा कडेन खंयच संलगीत नाशिल्ले पण ह्या इन्सिडंटा नंतर वी हॅड मेड शुअर डेट बोथ ते भुरगे आशिल्ले पयलीं ते बजरंग दळाचे कार्य आज 100% करता. तुमकां आतां कितें म्हणपाक जाय की गोंयाक एक 2 आमचे समाज एक क्रिस्तांव समाज एक मुस्लीम समाज बरोबर गायेचे अशें म्हणना गोरवाचें मांस खाता गोरवाचें मांस खातात आनी खावचें न्ही अशें म्हणटा आमचे खातीर सोडचें कित्याक म्हणटा हिंदुआं खातीर आमची भावार्थ आसा हांव कितें म्हणटा हांव म्हणटा अशें जावंक जायना की बजरंग दळान फाल्यां जर ते म्हणटात ते अशें म्हणटात आमचो भावार्थ आसा आमी गाय खातात हिंदूनय गाय खावची हो केन्ना असो आर्ग्युमेंट जावपाक शकता. हांव कितें म्हणटा जर आमी हांव ही गोश्ट परत एकदां गाय मारप म्हणटा ते इलिगल कायद्यान इलिगल पूण बैल मारप बाकी रेडे मारप गोवंशाच्या हत्येच्या विरुद्धांत बजरंग दळ हो सदांच कायम ठाम आसतलो. फाल्यां ह्या स्टँडा खातीर जर आमकां जर तर स्वताची प्राणाचो बलिदान सुद्दां दिवपाक पडटा न्ही हातूंत कांयच हें आसपाना कारण एक सादो एक इन्सिडंट सांगता गोवंश जेन्ना म्हटलो तेन्ना गोवंश तेतून आनीक दोराय ना की गाय रे बैल रे आनी कसले ना तर तेतून पर्याय म्हटलेलो आनी ना गोवंश म्हटलो हाजेर ठाम. हांव स्वता बजरंग दळाचे संयोजक ह्या नात्यान आयज तुमचे चॅनल म्हणजे गोंयभर हो न्यूज पावतलो सरळ ठामपणे हांव सांगपाक सोदतां गोवंशेच्या हत्येच्या विरुद्ध बजरंग दळ कायम आसतलो. ते मागीर कोण लिगल आसूंकूच शकना भारत देशांत हें लिगल आसपाकूच जायना आनी आमचो प्रयत्न आसतलो की हो कायदो येवचो. कायदो येतकीर तुमचें कितें जाय तें करात पूण सद्या कायदो नासतना बट एक म्हाका सांग 2 समाज तांचे जे सामके अजय अन्न ते आमी शीत जेता तशें तांचे हें अशें कित्याक अशें कांयच ना. आमी संवसारान ह्या पृथ्वी तळाचेर ह्या धर्तेचेर जी गोश्ट उगवता ती आमी जी खातात तितके वस्तू ते खातात. ताणें आनी एक चड खालें कितें जाता हांव म्हणटा कितें आनी एक सोडल्यार कितें जाता सकलताय उरता न्ही सो दॅट इज तांकां जाल्यार सोडटा म्हणजे तांकां नाका अशें तांकां
पीस नाका उरलेलो. हिंदू मुस्लीम भाव भाव, हिंदू ख्रिश्चन भाव भाव हें फक्त हिंदुआंनीच म्हणपाचें, तेणी म्हणप ना. हिंदू गो वंशाचे कितेंय जर खाले जाल्यार ते भावपण फर्स्ट ऑफ ऑल आमची चुकता. आमी सेक्युलरिझम इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिंदू. सेक्युलरिझम इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ हिंदू. आमचे गो वंशाचे मांस खावप ना आनी सेक्युलरिझम हाका संबंध कितें जावं दी न्ही. फाल्यां एक वोटींग हरशें म्हणून आमी वी हॅव सीन ओपिनियन पोल इन गोवा. असोच जर तर हें ताणत रावलें न्ही, जावं दी 73% हिंदूज आसात. आनी आय बिलीव एवरी हिंदू इन एंटायर गोवा वूड डेफिनेटली वोट अगेन्स्ट गोवंश हत्या. तूं एक हें करतलो, तूं म्हणलें बजरंग दल म्हणटा RSSचोच एक फाटो बरोबर. आनी BJP म्हणटी एखादी फाटो नसत पूण त्याच पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन. आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन. ना विचारसरणी तीच ते मान्य करता तूं. ना हांव पळय परत एकदां आमी पॉलिटिकल म्हणटा हांव सांगता विचारसरणी फाल्यां काँग्रेसीची अशी उरची ना. हांव एक म्हाका अशेंच पयर उलयतना कितें जालें, काँग्रेसीची विचारसरणी फाल्यां सरळ सांगता, काँग्रेसीची आनी बाकीचे पार्टींची विचारसरणी हिंदू धर्मा खातीर उरची. आमी उघडपणे फाल्यां हें करया, म्हाका काय अगेन्स्ट ना. म्हजो प्रश्न तूं हांव कंप्लीट केलो ना. विचारसरणी तीच हें मानता तूं, तें मानता. सद्याक आमच्या गोंयाकूय BJPचें राज्य आसा, सेंट्रलाकूय BJPचें राज्य आसा आनी सामक्या विथ फूल मेजॉरिटी आसा. जर अशें जाल्यार मागीर एक कायदो हाडचो आनी करचें बंद तें कित्याक जायना. हांव कितें म्हणटा, पार्टीचेर उलोवपाक आमी म्हणजे हांव तरी कितें तरी आसा. संघटनेक सर्वप्रथम संघटना सर्वप्रथम. घटनेपेक्षा संघटना म्हणटा तूं. जो हें आसा घटना जी आसा तो सर्वप्रथम. देव देश आनी धर्म हो हेज्या भायर आनी आमकां आनी कांयच ना. देव देश जेन्ना आयलो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनच सांगता हांव. देव देश आनी धर्म. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देव धर्म आनी हें करना, धर्मनिरपेक्ष आमचे बरोबर. हांव जेन्ना देश म्हणटा, देश जेन्ना म्हणटा तेन्ना देशाची जी संघटना बरयल्ली आसा, घटना बरयल्ली आसा म्हणजे संविधान जो बरयल्लो आसा तो देश जेन्ना म्हटलो, देव देश आनी धर्म देश जेन्ना म्हटलो तेन्ना संविधान सगळ्यांत पयलीं आयलो. बरोबर, मान्य. आमी भारत माता की जय म्हटले शिवाय बजरंग दलान कसलेंय काम जायना. बरें, तुवें आतां पण हातूंत भितर आमच्या घटनेनूच दिल्या की तुका जें कितें खावपाक जाय तें तुका खावपाक मेळटलें. आनी जेका ऑपोज करपाक जाय तेका ऑपोजूय करपाक बरयल्लें आसा न्ही. ऑपोज तुमी तोंडान करात, कितेंय करात, तोंडानूच हातांनी कित्याक? हातान कोण करीत ना न्ही. हातान खंय केला कोणी. त्या दिसाक भुरग्यांनी मार खाल्लो थंय आनी तो मार खावन ते ओगी रावले. कित्या खातीर? ते कायद्याक सुवेवस्थेचेर भरोसो धरून रावले. फातोड्डा पुलीस स्टेशनार रितसर कंप्लेन जाली. रितसर कंप्लेन जाली. आमी खारेबांदार जी रेड मारली, खारेबांदार रेड मारून आमी तांकां मारलो ना. वेल्यान आमी जे रेड करपाक गेल्ली पळय न्ही, आमचेर फातर मारले. हांव आशिल्लो स्वता, आमचेर फातर मारले, दाणे मारले. आमच्या भुरग्यांनी एकल्यांनी कोणी तेंचेर मारूं ना, नाल्यार कंप्लेन जाता आशिल्ली न्ही. आमच्या भुरग्यांनी एकल्यांनी कोणाचेर फातर मारूं ना, आमचेर फातर मारले गेले. पण आमी रितसर कंप्लेन केली. आमी मार खालो, थंय फातर खाले, दाणे मारले ते घेतले. आमी हजारभर, आमी 200-300 भुरगीं थंय आशिल्ले. जाय जाल्यार आमच्यांनी पलटवार करपाक जाता आशिल्लो. आमी पुलिसांक रिस्पेक्ट दवरून कायद्या मुखार मान खाला घालून आमी थंय ओगी रावले. आमी रितसर कंप्लेन केली. 41 डबे धरले बिफाच्या ती पासून जी चरप काडटात तेंचे तूप करतात तेजे डबे धरले. सायलाची व्हडली लांकडां आशिल्ली ती धरली. 2 गायो वाचयल्यो. हे म्हणजे हांव कायदो आसा मान्य, बरोबर आसा. इंटरव्यू असो परत क्वेश्चन करप नासता. पूण हांव एक म्हणटा तरी करता. हांव म्हणटा कितें, जेन्ना आमी धरतात तेमकां कितें करपाचो? बरें, तूं म्हणटा पळय न्ही गाय मारपाक अलावड ना. आनी जितके आमी गायो धरून ज्यो कंप्लेन केल्या पळय न्ही तांकां कितें करपाचो? कितें करपाचें? पुलिसांनी करपाचें न्ही. आमी म्हणजे कितें स्ट्रिक्ट ना. तुका कितें कायद्याक भितर आसा तें करपाचें. बरोबर. कायद्यान भितर कितें आसा? केस चलोवप. हांव इफ बजरंग दल इज डुईंग एनीथींग रॉंग आनी प्रूव जर जाता जाल्यार करची न्ही. ना, हांव एक म्हजो मुद्दो आसा की आमचे 2 जर समाज जर एक खातात जाल्यार तुमकां अधिकार कोणें दिलो? आमकां अधिकार आमी कितें करतात? आमी अधिकार आमचो एक जो घटने भितर बरयल्लो आसा. इफ तुका जर ती कितें तरी रॉंग दिसता तूं आवाज उठोवंक शकता आनी सरकारा कडेन मागूंक शकता. आमी सरकारा कडेन कायम, हांव तुका सांगू,
विराज संयोजक आसा फाल्यां नासतलो, विराजा जाग्यार आनी कोणी तरी आसतलो, त्या नंतर आनी कोणी तरी आसतलो. संघटना ही चालू उरतली, म्हणजे संघटन चालूच उरतलें आनी संघटन जो पर्यंत चालू उरतलें तो पर्यंत गोवंशाच्या बद्दल लढो दिवपाचें पयलीं हो कायम आसतलो. हो एक मुद्दो जालो. आनी एक मुद्दो आतां हांव आमचे काणकोणां तो इश्यू जालो पळय, बरोबर, ते कितें तरी उरुसाक आमचे जुलुसाक लागून इश्यू जालो. ते म्हणटात की आमी तो काडटात, तुमी म्हणटात की ते आतां भितरल्यान नवे कोण आयल्यात ते ताजे फाटल्यान एक हे आयलो, बुरको घालून चलपाक दिवचे नात, मुस्लिमां कडल्यान कांय विकपाक दिवचे नात, तांचे हे बहिश्कार घालचो, ही भाशा कसली ना ती थंय म्हाका दिसना ते हायली एक्झेजरेटेड स्टेटमेंट हो आसात मरे. बुरका घालून दिवचो ना हाजेर म्हाका दिसता स्पश्टीकरणूय बीन मागीर हेणें दिला, कोणी दिला, सम्राट भगतान दिला. बरोबर. तेतून म्हाका एक सांगात, थंय इतक्यो वायट ज्यो गोश्टी थंय ज्या जाग्यार घडल्यो, ज्या जाग्यार थंय तुमी काणकोणांत जाणा आसतले खुबश्यो ते चोरयो ज्यो जाल्यो तेन्ना धरल्यो, आनी म्हाका दिसता काणकोणकारांनी घेतलेलो डिसिजन. तेतून भितर आमी एक कमेंट आमी कितें म्हणून कमेंट करतले, येस डेफिनेटली आमी बजरंग दलान त्या दिसाक एक हें मागलेली, कितें मागलेली, एक परमिशन, की अनंत चतुर्थी आशिल्ली. अनंत चतुर्थी दिसाक, अनंत चतुर्थी आमच्या धर्माक कितली इम्पॉर्टंट ती तुमी जाणात. सो हिंदू धर्माच्या प्रमाणे त्या दिसाक त्या तिथीर एक अनंत चतुर्थी करपाक आमी परमिशन मागलेली. आमची एक प्रभात फेरी आशिल्ली त्या दिसाक, पण ती फेरीक आमकां परमिशन दिवना, बजरंग दलाक परमिशन. पण बजरंग दल ओगी रावलो, कित्याक कायद्यान कितें तरी चिंतूनच दिवना आसतली न्ही. आमी ओगी रावले, पण त्या समाजांनी चिंतूंक जाय आशिल्लें न्ही, बाबा आमकां परमिशन डिनाय केली म्हणून आमी ओगी रावपाक. पण तेमी तेजो व्हडलो इशू केलो. म्हाका दिसना तेतून व्हडलो कितें तरी इशू आशिल्लो करपा सारको. तूं आतां सम्राटान हें केला, सम्राट इज नॉट अ पार्ट ऑफ तुमचे तो न्ही, पूण ही इज क्लेमिंग दॅट ही इज फ्रॉम ते बरें हिंदुत्व हिंदुत्वादी प्रत्येक मनीस. बरोबर. हे आतां हो हे कित्याक काय म्हणून की मुस्लीम आसता तांकां हांगा आमी हें करपाक दिवचे नात, दुकान चलोवपाक दिवचे नात खंय काणकोणांत. हय ना, पूण हे बेजिकली. आनी जर तुका तुमी तुमच्या सारक्या मनशांनी येवन तुमी करताले सारकें न्ही अशें सांगप न्ही तांकां. ना म्हाका पळय, हांव लेट मी मेक इट क्लियर, जर फाल्यां तुमी केप्यां, तुमचें गांव केप्यांकारांनी फाल्यां डिसिजन असो घेतलो की आमकां गांवांक भायले मनीस नाकात, आनी एकमतान जर घेतलो, तसो घेवपाक शकता काय म्हणून पयलीं म्हाका दिसता घेवपाक गांवकारांनी जर तर म्हटलें. आनी म्हाका सांग, आनी हें तरी सम्राट उघडपणे उलयनासतना तेमी बहिष्कार घातलेला, त्या बाबडीक कोण फळां घेवन आयले तेंची फळां कुसून वचनाशिल्लीं थंय, तेमी उघड सांगला तांकां लॉस जावं नाका म्हणून, मागीर तुमी आनी घेवन येनाका. ही धमकी न्ही म्हणटा तूं. म्हाका पळय तेंचे काणकोणकारांनी जर तर कितें युनॅनिमस म्हणटा न्ही आमी, युनॅनिमसली जर तर विचार केला की आमी दुसऱ्या कडेन कांय घेवची ना म्हणून, जाल्यार आय रिस्पेक्ट दॅट डिसिजन ऑफ काणकोणकार. फाल्यां काणकोणूच न्ही, केपेकारांनी जर तर असो डिसिजन घेतलो, सावड्डेकारांनी घेतलो, तेंचो गांव तेंचो मुळावे ते थंयचे, आनी तेंचो विचार जर तो एका समाजाक एलिमिनेट करप हें तुका समाजाक न्ही, आमी तो विचार करीन, विचार वेगळो आसता. हांव एक सादी गोश्ट सांगता. हांव म्हाजी कॉलेज जाली 2009 ग्रॅज्युएट. तेन्ना म्हाज्या कॉलेजीन म्हाजे बरोबर शिकपाक कुंकळे कॉलेजीन, CS कॉलेजीन खूब भुरगीं, म्हणजे हजारान भुरगीं मुस्लीम भुरगीं आमचे बरोबर आशिल्ले, भुरगे आशिल्ले, जे आमची मुस्लीम भयण्योय आशिल्ल्यो. तेतून भितर एकूय चली भुरगीं तेन्ना ती कॉलेजीक बुरका घालून येनाशिल्ली. आयज कॉलेजी हांव मुगे चल्या पावोवपा आयज हांव जेन्ना स्कुला कडेन वता, आनी स्कूल एकच कॅम्पसान आसा, आयज हांव पळयतां त्या कॉलेजींनी हजारांनी भुरगीं जीं आसा तीं बुरका घालून येतात. अशी कितें इन्सिडंट कॉलेजींनी घडलो की ज्या जाग्यार थंय बुरका घालून येवचो पडलो. विराज, तुका खबर आसतलें, हांव तुका पयलीं साकून वळखता. बरोबर. इवन कॉलेजीक आसतना तेन्ना विराजी असो हाका भगवो शेला येनाशिल्लो. विराजी बाकीच्या भशेन येतालो. हांव बाकीच्या भशेन येता, हांवें आयज इंटरव्यू म्हणून विराज जेन्ना भगवो शेला घालपाक लागलो, म्हणजे रिएक्शन किंवा सो ती घालपाक लागली बुरखा ना स्कुलान. तरी म्हाका दिसता फाल्यां जर तर सगळे भुरगे स्कुलान हिंदू भुरगे चड, आनी एज यू एन मी नो 72% आमी गोंयांत हिंदू धर्माचे लोक जर मानणारे आसात. प्रत्येक मनीस जर तर स्कुलाक फाल्यां सवळे न्हेसून वचपाक लागलो
तें कितपत बरोबर जातलें हें म्हाका दिसता. ते बरोबर कितपत जातले हो वेगळो मुद्दो. ना तशेंच म्हणटा हांव. पूण वचपाक बंदी आसा काय म्हणटा तुका? फाल्यां सवळे न्हेसून गेलो जर म्हाका जर दिसलें मुगेले भुरग्याक बंदी ना, पूण सवळे न्हेसून गेलो जाल्यार डेफिनेटली बंदी घालतले अशें दिसता म्हाका. कारण आमी पुजेक बसतना कशें बसतात, सवळे न्हेसतात आनी वयर खांदार शेलो आसता, वयर बानयन हें कांय आसना. दॅट इज तूं हें घाल न्ही, ते घालून हें कर. पूण जर फाल्यां जर कोणी जर हे आमचे पितांबर न्हेसून गेलो जर शिकपाक, ना एलाव करचें ना अशें दिसता म्हाका. कायद्यान बंदी आहा काय म्हणटा तुका? मग खंयच्याय कॉलेजीन वचून पळोवपाची म्हाका दिसता. हांव आव्हान करुया ह्या चॅनला वयल्यान, हिंदुआंनी घालून वचचें. कोणाक जर आक्षेप आसा आमच्या धर्माक स्थान ना काय एज्युकेशन, पण आय डोंट प्रमोट दिस थिंग. म्हाका दिसना की स्कूल हेतून धर्म जो आसता, भुरगेपणान धर्म हो शिक्षार्थी धर्म आनी शिक्षकांचो शिक्षक धर्म. आनी दुसऱ्या तिसऱ्या धर्मांचो जागो थंय आसपाक जायना, म्हणजे एज्युकेशनाच्या बाबतींत तरी. थंय शिक्षार्थी आनी शिक्षक हे दोनूच धर्म आसपाक जाय. तेतून भितर आसपाक म्हणजे हांव हें कित्याक हें उलोवप आयलें की अशी सखोलता जर आमी बाळगत रावले जाल्यार हार्मनी डिस्टर्ब जावची ना, ती बाळगपा जाय. आनी हेतून भितर बजरंग दल मिलिटंट म्हणपाची पर्याय येना खंयच सद्याक. आतां आमी ही चर्चा थांबोवपाक कडेन पाविल्ले आसन ताका लागून म्हाका हें जाता की खंयच्याय हाणें कितेंय करचें, म्हाका जर येता म्हणजे तो डिसेंट आसपाक जाय पेराव. पूण म्हाका दिसलें फाल्यां हांवें बुरको घालून भोंवचें दादल्यान पसून कायद्यान कोण हाडपाक शकता म्हाका? तुजी आयडेंटिटी दिश्टी पडपाक जाय न्ही. हांव एग्जामीक बसलो बुरका घालून, कोण तो हांवूच बसला काय म्हाज्या जाग्यार आनी कोण येवन बसला काय? दॅट इज ताचे खातीर वेगळें आसता न्ही. एग्जाम आसता तेन्ना एखादी काडून दाखय म्हटलं जाल्यार कोणाक तेंच्या धर्माच्या अगेन्स्ट जावना. हाका जर बायलांनी सांगलें जाल्यार ना खंय आमी टीव्हीर ना. पूण तुवें अशें केन्नाय पळयलां की एग्जामीक वता आसतनाय बुरका घालून गेल्ले पळयलें तुवें? हय, पळोवपाक दिश्टी पडटा न्ही. आतां कॉलेजीन वता तांकां आमच्याहून डिटेलान खबर आसतली की एग्जामीक बसतात काय ना ते, पण हांवें पळयलां एग्जामी दिसान सुद्दां ती घालून एग्जामी रुमान वतात. घालून गेले आसतले. आन्सर कोण गेला म्हणून कसो कळटलो? आन्सर करता तेन्ना कोण गेला म्हणून कसो कळटलो? आन्सर कोण करता कळटलो न्ही. बरें, एक म्हाजी जर भयण आसा, हांव जर एक चली भुरगी, म्हाजी भयण जर तर खूब हुशार आसा आनी ती सारकी 100% पास आवट जावन गेला आनी फाल्यां म्हाजी धाकटी भयण शिकपाक तितकी बरी ना आनी हांव फाल्यां बुरका घालून गेलो जाल्यार तेकाय पास करता वचून हांव. एक सांग, निमाणे कडेन एग्जाम जाता तेन्ना एक सिस्टम आसता न्ही. भुरग्यांक ताजे हॉल तिकेट पळयता. स्टेटीन आसा. आयज पळय फाटीं आमी काश्मीराक पळयलें, आमकां एग्जामीक बुरका काड म्हटलो म्हणून तेमी व्हडलो प्रोटेस्ट केल्लो आसा. हो फाल्यां हांगा जालें जाल्यार पळय, दीस इज ऑल प्रिकॉशन्स. आयज जी आमीच म्हणना, हांव बाकीची खंयच्योय संघटना ज्यो घेता पळय न्ही, ही प्रिकॉशन्स हेजो फाल्यां वितर्क जातलो, तेजो फाल्यां गैरउपयोग करतले कोणी जाल्यार, म्हणून तो नाका म्हटल्यार. पयलीं तूं म्हणटा गोंयाक 70% हिंदू म्हणटा. हय, एक जवळपास 25% सुमारे क्रिस्तांव आसतले. बरोबर. उरले एक 5%. 5% येवन 25% ना. बरें, एक 10% मुस्लीम आसतले चडांत. 70 ह्या वडच्यान 70 आनी त्या वडच्यान 10%. हे 10% तूं सगळो म्हणटा हे चेंज करतले अशें दिसता तुका? हे कित्याक दिश्टी पडटा? आनी तुजे तुमगेल्या तुका आनी हातूंत कायद्याचे भितर जें कितें आसा तें हाका हे हाडोवपा सारकें पुरशें ना आसा. पूण हांव म्हणटा कितें, 70%ची मेंटेलिटी जेन्ना हिंदुत्वा बद्दल आसतली न्ही, हिंदुत्वा बद्दल 70%ची आनी विचारय जर अशें आसतले की हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो एक आमच्या एक संतान नारो दिल्लो आसा पळय न्ही, हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा. जावं दी फाल्यां हिंदुत्ववादी एक विचाराची करता तें 70% लोक एक सायडीन आयले जाल्यार हिंदुत्ववादी सगळे गोश्टी घडोवन दी न्ही. असो वाडटा कित्याक लागून? हिंदू सांगतेच जावपाक जाय कित्याक लागून? जावपाक आमी हिंदू राष्ट्र जेन्ना आमी म्हणटात ते हिंदू राष्ट्रा भितर आमी अशें केन्ना म्हणना की हिंदू राष्ट्रांत मुस्लिमांचो जागो आसचो ना, हिंदू राष्ट्राचे हेचो आसचें ना म्हणून. विराज, हिंदू राष्ट्र तूं म्हणटा, आमचें संविधान म्हणटा हे रिपब्लीक म्हणटा. रिपब्लीक आसून हिंदू राष्ट्र जावं येना ना. इफ इट इज अ स्टेट लायक तूं हिंदू राष्ट्र म्हणून डिक्लेअर कर.
रिपब्लीक जाल्यार हे बाकी सगळे येतलेच ना. कित्याक ना एलावड आसा. हिंदू राष्ट्र रामराज्य ज्या दिसा घेतलें तेन्ना सगळ्यांक एक भशेन इक्वल रायट्स आसतले. मागीर तो दुसरे पंथाचो जावं कांय फरक पडना. तोय बरे भशेन हिंदू राष्ट्र म्हटल्यार पिसफुलनस. हिंदू राष्ट्र म्हटल्यार दुसरे धर्माक जागून आयज लेबनान एक वेळार प्रॉस्परस कॅथलीक कंट्री आशिल्ली. लेबनान सिरिया ह्यो प्रॉस्परस कंट्रीज एक तेंपाक. लेबनानाचो एक इंटरव्यू पळयल्लो हांवें एक बायलेचो. एक प्रोफेसर ती. शी इज नॉट अ इलिटरेट वन. ही प्रोफेसर डॉक्टरेट केला तेणें इंग्लीश लिटरेचरान भितर. तिजो एक इंटरव्यू हांवें म्हज्या हेजेर शेअर केल्लो आसा. ती म्हणटा आमच्या थंय म्हणटा तो एज्युकेशन ट्युरिजम येतालें. म्हणजे कितें भारत संपूर्ण जगभरांतल्यान लोक डॉक्टरेट लिटरेचरा भितर डॉक्टरेट करपाक लेबनान येताले. आयज लेबनान म्हणून जस्ट हेजेर जर टायप सुद्दां करून पळयलें न्ही त्यो युनिवर्सिटीत दिश्टी पडना. त्यो डॉक्टरेट पदवी घेतना लोकांचे फोटो दिश्टी पडना. फोटो दिश्टी पडटात ते ISIS आनी हे तालिबान हेमी सगळे अटॅक करून उडयल्ल्यो बिल्डिंग्यो आनी सगळें हें केल्लें मोडलेलें. तें जावपाक नाका म्हणून ही प्रिकॉशन्स आमी घेतात. किंवा ताणें जे मुस्लीम म्हणून जे थंय कितें केलें अशें म्हणलें हें करून म्हणलें आमी सांगतात तेच जावपाक जाय. आमी सांगतात तेच जावंक जाय म्हणून सगळें हें केलें. तशें आतां तुमी सांगतात तेच जावं तशें इंडियेक जावं अशें जर आशिल्लें संविधानाची ओरिजिनल कॉपी हांवें एकदां गुगल करून पळयल्ली. संविधानाची जी बाबासाहेब आंबेडकरान जो संविधान जेन्ना बरयलो तेजी ओरिजिनल जी कॉपी आसा न्ही तेजे फर्स्ट कॉपीचेर विष्णूचो फोटो जो शेषनागाचेर न्हिदून आसा तो घालनाशिल्लो. फर्स्ट प्रिएम्बल आसा प्रिएम्बलाचेर रामराज्याचो राम दरबाराचो फोटो तो घालनाशिल्लो. म्हळ्यार तेजो विचार सुद्दां असो. आनी कितले पेपर आशिल्ले न्ही तेजे कडेन. आनी इट वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशन. ही वूड हॅव मेड इट ऑन द बेस्ट पेपर ऑफ द वर्ल्ड. पण तेणें जो फोटो जो पेपर यूज केलो तेजेर वॉटरमार्क जो आशिल्लो तो खंय तरी विष्णू शेषनागाचेर न्हिदून आसा, खंय तरी राम दरबाराचो, खंय तरी मारुतीच्या हाजेर केलो बरयल्लो. अशे पेपर तेजेर यूज करून तेणें तो संविधान बरयलो प्रिंट केलो न्ही. सो तूं म्हणटा की विष्णू मारुती हेच श्रेश्ठ आनी बाकीचे ना. हांव मानता हांव कुंकळे जेन्ना कुंकळे सावथ सायबिणीची जेन्ना फेस्त जाता आमी फेस्ताक सांजची 7 सुमार सगळो तुमी केन्ना मुद्दाम येवन पळयात. पयर जालें फेब्रुवारीच्या 2 तारखेर सगळो हिंदू समाज जो आसा पळय न्ही थंय हार घेवन उजवाती घेवन हरशी चर्चीन व्हरतना उजवाती कोण व्हरना. तुमी मुद्दाम म्हूण येवन पळयात. कुंकळची एकूच अशी आमकां गर्व दिसता ते म्हणजे कुंकळची एक अशी चर्च आसा त्या जाग्यार उजवाती फुलां आनी मेणवाती तिनूय घेवन लोक ते देवाची भेट घेवपाक वतात. आनी तशीच लयराईची जात्रा जाता थंय सायडीन एक सायबिणीचेर कितें तेल घालपाची प्रथा आसा. हांव पळोवना पूण एक वडच्यान हें जाता पूण दुसरे वडच्यान अण्णे जेन्ना उरूस जाता तेन्ना मागीर कित्याक बोवाळ जाता. अण्ण उरुसाक केन्नाय बोवाळ जावंक ना. अण्ण उरूस काल जालो दिसता म्हाका काय आयज केन्ना आसा दिसता म्हाका. अण्ण उरुसाक केन्नाय उरुसा बद्दल तर उलोवपाचेंच न्ही कोणी मुस्लिमाक. कोणाक रायट ना. हांव सरळ सांगता उरुसा बद्दल खंयच्याय मुस्लिमाक उलोवपाचो रायट ना. अण्णेच्या बाबतींत जर उलोवप. अण्णे हो गांव सगळे फळदेसाय लोकांचो गांव आनी थंय मदीं गांवांत मदीं तो उरुसाचो जो पीर आसा पळय न्ही आमच्या जाणटेल्यांनी जेन्ना आमकां सांगलें पळय तो पीर खंय सगळ्यांनी ताका धुतकारलो. हे बाकीचे सगळे मुस्लीम धर्माच्या लोकांनी ताका धुतकारिल्लो. तो थंय वचून अण्णे रावलो. अण्णे रावन ताका गांवच्या लोकांनी थंय ताका मदीं रावपाक जमीन दिली आनी थंय तो वारलो. आनी त्या जाग्यार तेजे आज पीर आज तो दर्गा आसा. हेतून भितर म्हाका दिसता अण्णे उरुसाक कोणी जर छाती रुंद करून भोंवपाक जाय न्ही त्या अण्णेच्या फळदेसाय लोकांनी कुटुंबाच्या लोकांनी भोंवपाक जाय. कारण तेंचें देवस्थान ती सेम काकोड्याचो हांव एक जाणटे मनशा कडेन हांव उलयल्लो. म्हाज्या एक फ्रेंडाचो बापूय तो तेजे कडेन उलयल्लो. काकोड्याय बीन जेन्ना उरुसाक खंय तेंची येवप आनी खंय वर्साक एक फावटी येवप आनी तेंची झगडी जावप. लास्टाक काकोडेचे जे सावंत देसाय आसात तेणी तांकां सगळ्यांक सांगलें तुमी कोण येना जाल्यार जाता आमी आमकां कळटा तशें थंय आमी पुजा करतली म्हणून. तुमी खास करून बेतलान वचून पळोवंक शकतात. बेतलान बाबर पीर जो आसा बाबर पीर म्हणून जो आसा तो बाबर पिराच्या त्या देवळां आमी पिरा देवूळ म्हणटात ताका. पिरा दर्गा म्हणून हो शब्द नाशिल्लो. पिराचे देवूळ म्हणटात. त्या पिराचे देवळान थंय किटलीचो शिगम्याचो मेळ वता. कुड्डे पीर आसा पिरा देवूळ म्हणटात. थंय शिगम्याचो मेळ भितर वता. मुस्लीम धर्मा शिगमो आसा. मुस्लीम धर्मा शिगमो ना. पीर म्हणटा पीर म्हणटा तो सुफी हातूंतल्यान संन्यासी कशे आसता. आनी मुस्लिमां भितर अशे असले हातूंत भितर तांच्या धर्माक अशें हे आसा ताका मान्यता ना तांच्या धर्माक ना. पूण आतां हांव परत म्हाका वता लास्ट क्वेशन हाजेर आनी तूं आयज ताजेरूच हांव समेचेर येता की तूं म्हणटा अशें गोंयांत एक कल्चर आशिल्लें जातूंत
आमचे जेन्ना सत्रो येतात तुगे कुंकळच्यो तेन्ना क्रिस्तांव हे येवन ते हाका पालखेक हात लावन सामको अभिमानान हात लावून नांव दवरतात. ते हे करून बरोबर. लावून थंय प्रसाद घेवपाक क्रिस्तांव वतात. येतात. तूं म्हणटा तसो आमचे हाचे कुंकळचे सायबिणीचे हाका फेस्ताक आनी लोक वतात. मिलाग्री आमचे सायबीण. थंय वचून लोक उजवाती घेवन वतात. वतात. ते वतात. तूं म्हणटा तसो पिराचे हे तुका भितर तुगे अण्य जावं बरोबर. बेतलाक जावं हे जावं हिंदू वचून थंय सेलेब्रेट करतात. बरोबर. सो आमी आमच्या गोंया भितर एक कल्चरच अशें आसा की सगल्यांनी एकठांय येवन हे आमचें हें करपाचें. आनी हाजे पयलीं तुकाय खबर आसता म्हाकाय खबर आसतलें आमच्या घरा कडल्यान जर देवाचें पुस्तक म्हणल्यार क्रिस्तांव देवा पुस्तक वता आमी वाती लायताले आनी क्रिस्तांवाच्या देवा मुखार हातूंतल्यान आमचे सत्र्यो किंवा पालखी गेले ते लायताले. अशें जेन्ना आसतना आतां हे परत हे करपाक जायना ताणें तें करपाक जायना हे करपाक जायना असो जेन्ना तुमचो हट्ट आसा तेन्ना हो आमचो गोंयचो फॅब्रीक हालता. ते हे करपाक तुमकां जबाबदारी दिसता. तुमी मातशें थंडपणान दुसऱ्याक समजून घेवन रिटेलिएट जावप हें रॉंग अशें म्हाका तरी दिसना. कोण तरी वायट कितें तरी करता ताजेर आक्षेप हाडप हें कितें तरी रॉंग म्हाका दिसना. म्हाका दिसता प्रत्येक गांवांत आमी कन्क्लूड करतना म्हणून सांगता प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वाड्यांनी वाठारांनी शिवाजीचो बारीक किंवा मोठो स्मारक जावचो. शिवाजी महाराजाचो बारीक किंवा मोठो स्मारक जावचो. प्रत्येक कडेन ख्रिश्चन धर्माचे जे गांव आसात थोडे म्हणजे धार्मीक जे लोक चड आसात त्या जाग्यार जर तर त्या वाठारांत सुद्दां जर तर इलिगली म्हणजे जमिनीची परमिशन सगळी घेवन ज्या दिसा जेन्ना स्मारक जाता हांव म्हणना अशें की दुसऱ्याच्या कोणाचे तरी प्रॉपर्टीन व्हरून घालपाचो असो म्हणना पण जर तर सगळें लिगली कोण आपली जमीन दिता कोण स्मारक दिता आनी हाडून थंय घालता जाल्यार प्रत्येक बाकीच्या धर्माच्या लोकांनी थंय येवचें आनी त्या सेलिब्रेशना भितर भागी जावचो. आमचो असो खंयचोय बजरंग दल म्हणून जर उलोवपाचो जालें जाल्यार बजरंग दलाचो केन्नाय खंयच इंटेंशन अशें ना की आमी दुसऱ्याचो कोणाची तरी फेस्त चलता तें वचून आडयतले ना कोणाचें आनी कितें तरी चलता तें वचून बोवाळ घालतले अशें केन्नायच ना. पण डेफिनेटली ठामपणे हांव सांगपाक सोदतां गोरक्षण धर्मरक्षण हाचेर कॉम्प्रमायज आमी केन्नाय हे हांव आतां कन्क्लूड करता आसतना एकच तुजे कितलेय आसल्यार इंडियन आर बायंडींग बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आनी तातूंत भितर तुजें गोरक्षण आनी धर्मरक्षण हे जरी आसलें की तें करपाचो अदर दॅन जे आमचे हे आसा कितें प्रशासकीय आसा ताजे भायर कोणाक दिल्लें ना. बरोबर. सो अशें करप म्हणल्यार तुका एखादें दिसतलें कायद्याच्या अंतर्गत कितें आसा पळय कायद्याच्या अंतर्गत तूं कायद्यान अधिकार दिला कायद्यान कितें तरी रॉंग घडटा जाल्यार म्हाका पुलिसांक आपोवपाचो कायद्यान अधिकार दिला. तेंच करता न्ही आमी. पुलिसांक आपोवपाचें आसा पूण ते गर्देक वचून त्या मयरांक मारपाचो ना कोणी करना. बजरंग दलांक तरी ना आनी कोण तरी करता आसतले बजरंग दलाच्या नांवान. बजरंग दलान आज मेरेन खंयच्या आमच्या हिंदू धर्माच्या परत एकदां सगळ्यांक अशें एक मुद्दाम म्हणून एक विचार आयलो म्हणून सांगता हिंदू धर्माच्या प्रत्येक देवाच्या हातीन शस्त्रां आसात पण ती वेळ प्रसंगी यूज करपा खातीर आसात. ती फक्त डेकोरेशना खातीरय दवरलेली नात. ती शस्त्र जी आसा पळय न्ही सशस्त्र हिंदू सहिष्णू हिंदू हो सुस्ता आयकता पळयता घेता मान्य करता. तुमी एक मान्य करता आसतले भारत देशान 1500 वर्सां 2000 वर्सां पयलीं फक्त हिंदूच रावताले. बाकी 2000 वर्सां पयलीं खंयचोय धर्म नाशिल्लो. 2000 पळोवपाक गेलो जाल्यार BC आफ्टर क्रायस्ट जे आमी म्हणटात BCच्या हेतून काळान बाकीचो धर्म भारत देशान आशिल्ले कोण नाशिल्लो कोणूच नाशिल्लो. बिफोर क्रायस्ट ख्रिश्चन धर्म भारत देशान आयलो जेन्ना ब्रिटीश डच पोर्चुगीज हे आयले त्या नंतर ख्रिश्चन धर्म आयलो. ताजे पयलीं आयलो डच आयले पयलीं धर्मांतल्यान मागीर आयले 2000 वर्सां पयलीं तरी येवं नाशिल्ले. कोण तरी एक प्रचारक आयलो ताणें आपले धर्म मुखार व्हेलो. बरोबर 2000 वर्सां पयलीं येवं नाशिल्ले. जेजू क्रिस्त जावचे पयलीं धर्मूच नाशिल्लो ख्रिश्चन त्या पयलीं तर येवपा नाशिल्ले आयले नाशिल्ले. तेन्ना फक्त हिंदू धर्मीय लोक रावताले. तेन्ना मानताले प्रत्येक लोक शस्त्र घेवन भोंवतालो आसतलो तेन्ना. पण आमी बाकीच्यांक तसो एलाव केलो तेन्ना आमच्या जाणटेल्यांनी पुर्वजांनी
बाकीचे कारण तेन्ना तेय लोक बरो पिसफुली थंय आयिल्लो रावले वांगडा रावले आनी आयज जेन्ना पुर्तुगीजूय ना मुगलय काबार जाले आनीक हेंय सोंपले पूण तेंचे जे आसात ते आमी वांगडा बरोबर रावया न्ही तेतून जर आक्षेपच ना कांयच ना बरोबर रावया आनी सगळ्याकय जाय तातूंत भितर आतां लास्ट आमचे म्हणजे एकच सामकें लास्ट हाजेर तूं एक तांकां आश्वासन दिता की आमचे कडल्यान तुमकां कांयच त्रास कांयच भंय ना बजरंग दळा वाटेन कोणाक कांयच भंय ना आमी जेन्ना लास्ट जेन्ना बजरंग दळाचे केन्ना कसलोय प्रोग्राम उरलो आमी लास्ट एक जयघोश घेतात तेन्ना आमी जयघोश घेतना कितें आमी सगळ्यो सृश्टीचो ते आमी एक शपथशी घेतात जेन्ना पळय न्ही आमी धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो जेन्ना आमी म्हणटा पळय न्ही तेन्ना अधर्माचो नाश म्हणल्यार तो अधर्म हो वायट वृत्तीचो नाश हो आनी सगळ्यांचें कल्याण जावं अशी आमी जेन्ना भावना दवरता पळय न्ही हेतून भितर आमी खंयच्याय धर्माची गोश्टीच उलयनात सो हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात आतां विराजान आपली बाजू मांडल्या हाजेर विराजा बाजूचेर कितले जाण विश्वास दवरना कितले जाण विश्वास दवरना ते इंडिविज्युअल हे आसता पण एकच हे की एक ह्या माध्यमांतल्यान किंवा सगळ्या माध्यमांतल्यान तुकाय एक बरें दिसतलें की आपले म्हणजे गोंय शांत उरपाक जाय हे सगळ्याकच दिसता 100% आनीक गोंयाक अशें कितेंय हाता भायर सारके गोश्टी करचे न्ही हाजे खातीर दोनूय वटच्यान एक सामंजस्यान फुडें वचपा सारकें एक पावल जावचें इतलेंच म्हणटात आनी आमी सगळ्यांक देव बरें करूं पळया रावत गोमंतक टीव्ही